रेल्वे डबल ट्रॅकिंग करून आमी गोंय कोळशाचे हब करपाक दिवचे ना अशें फ्रांसीस सार्दीन म्हणटा। वंदे भारत एक्सप्रेसीच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्र्यान केल्ली डबल ट्रॅकिंगाची घोशणा ही कोळशाक चालना दिवपी आसा अशें तांचें मत आसा। तशेंच वास्को हे भारतांतलें एक प्रदुशीत शार अशें नांव आमकां करपाचें ना, तर वास्को हें नितळ शार जाल्लें जाय अशें फ्रांसीस सार्दिनाचें म्हणणें। काल आमची नवी ट्रेन घाली आणि थिंगा आमचो चीफ मिनिस्टर उलयलो। ही डबल लायन जी आसा ती एकदम आमची सर्वीस फास्ट करपाक इज लायक ए बून। हांव सांगूंक सोदतां काल ती ट्रेन कोंकण रेल्वे फकत 8 किलोमीटर ऑफ दिस डबल लायन इज यूज्ड बाय कोंकण रेल्वे। Only 8 kilometers from Margao to Majorda. Remaining is used by South Western Railway. And कित करपाक आमकां रेल्वेक पॅसेंजराक व्हरपाक आमकांय जाय, देखून आमी बास वाडोवचे रस्ते रूल कर म्हणटा, पूण डबल ट्रॅक न्ही हें तांचें मत आसा फकत कोल व्हरपाक। We don't want our Marmago Harbour to be a coal hub. तो चेअरमॅन उलयलो की आमी कोल बोल वाडयतात म्हूण कित्याक पोर्ट हॅज टू सर्वायव। हांव त्या चेअरमॅनाक सांगूंक सोदतां पोर्ट नवो न्ही गोंयांत, तुजे असले चेअरमॅन जायते येवन गेले, तूं नवो गोंयांत। सो आमकां पोर्ट सर्वायव जावपाक जाय, not only with coal, एरोय वस्तू सुरू करया। पयलो पोर्ट फायनल नाशिल्लो, सगळे कितले भुरगे काम करी गोंयकार आयज सगळे प्रायव्हेट एजन्सी दिल्ली आसा। दे प्रायव्हेटायज्ड सगळ्यो जेटीज आनी भायले लोकांक काडून गोंयकारांक जॉब मेळना थिंगा। दे वॉन्ट चीप लेबर। पूण आमकां वास्को विच इज अ ब्युटिफूल सिटी, आमकां ती वन ऑफ द पोल्युटेड सिटीज इन इंडिया राज्य भशेन जाल्ली नाका। वी वॉन्ट वास्को टू बी क्लीन। आय वॉन्ट टू टेल हिम फॉलो द मॅगझीन लीव एंड लेट लीव। सो आमकां कोलूय जाय, पूण दुसऱ्यो वस्तू जी आमी अशी धाडूंक शकता आनी फायदोशीर आमी पोर्ट सर्वायव जावपाक शक्य असलें